नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। अपघातांत दुखापत जाल्ल्या तरणाट्याक मुख्यमंत्र्यान केली मजत। अँब्युलन्साची वाट पळयनासतना उपचारा खातीर धाडलो हॉस्पिटलांत। लाडफ्या दुचाकी आनी टेम्पो मदीं जाल्ल्या अपघातान एकल्याक मरण। सामकारल्यान येवपी टेम्पोन दुचाकीक दिलो नेटान धप्को। चड मतदानाची अपेक्षा आशिल्ली, पूण इतल्या व्हडल्या प्रमाणात मतदान जातलें अशें दिसूंक नाशिल्लें, सांगता पर्येची आमदार देवया राणे। वेदांतान आमच्या जमनीत केला अतिक्रमण। बोर्डे कम्युनिदादीची दिवचल पुलिशेत कागाळ। गोंयांत जालें आतां मेरेनचें सगळ्यांत चड मतदान। मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिली म्हायती। भाजपाक घरा धाडपा खातीरूच जालें सगळ्यांत चड मतदान, म्हणटा अमित पाटकार। इंडिया आघाडी भविष्यातूय उरतली कायम, केलो दावो। आतां पळयात खबरो विस्तारांत। घोगळ मडगांव जाल्ल्या अपघातांत एका तरणाट्याक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हरपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मजत केली। दक्षिण गोंयासावन परतून येतना वाटेक जालो अपघात पळोवन स्वताक गाडी थांबोवन अँब्युलन्सीचो वाट पळयनासतना दुखापत जाल्ल्या मनशाक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर धाडलो। ब्लड लॉस तरी कमी जातले। सिटार घालता का तसं कोणा हात अशी पुढे घे गाडी, तरी पुढे तरी पुढे तरी पुढे माने घालता सिटार घालता का पुढे पुढे पहिली घालता कोण भीतर चाल बुधवारा लाडफे वाठारांत दुचाकी आनी टेम्पो मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 34 वर्सां पिरायेच्या दुचाकी स्वारकाक मरण आयलें। मरण आयिल्ल्या दुचाकी स्वाराचें नांव श्रीनिवास येल्लप्पा कालुटी अशें आसा। दिवचल दोडामार्ग रस्त्याचेर जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातांत सुमार 34 वर्सां पिरायेच्या एका दुचाकी स्वाराक आपटाक मरण आयलें। हो अपघात बुधवारा सांजे सादारण 7:30 वरांचेर लाडफ्या हांसल्ल्या पेट्रोल पंपा पासून लागींच एका ल्हानशा वॉल्टाचेर जालो। ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्या दुचाकी स्वाराचें नांव श्रीनिवास येल्लप्पा कालुटी अशें आसा आनी मूळ कर्नाटकांतलो हो श्रीनिवास दिवचलच्या IDC वाठारांत रावतालो अशें कळटा। हे विशीं मेळिल्ली म्हायती अशी, श्रीनिवास हो आपले मोटारसायकली वेल्यान लाडफेच्यान दिवचलच्या दिकेन वतालो जाल्यार त्याच वेळार फुडल्यान येवपी एका टेम्पोक ताचे मोटारसायकलीची नेटान धडक बसली। ते धडके बरोबर श्रीनिवास हो गंभीर जखमी जालो। बेगोबेग ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो। थंयसरल्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। ह्या अपघाताचो दिवचल पुलिशेन पंचनामो करून श्रीनिवास हाची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या। ह्या अपघात प्रकरणाचो दिवचलचे पुलीस उपनिरीक्षक सुनील पाटील फुडलो तपास करता। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे कार्य आमी दर एका मतदार मेरेन पावयलां। ते भायर आपल्या मतदारसंघातल्यो समस्या आपणे यशस्वीपणान सोडयल्यात। बारीक सारीक समस्या अजूनय आसात, पूण लोकांक सतावपी मुख्य समस्या सोडयल्ल्यानूच पर्येच्या लोकांनी इतल्या व्हडल्या प्रमाणात मतदान केल्ल्याचें पर्येची आमदार देवया राणे हिणें सांगलें।
तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि कालूच लोकसभेचे मतदान गोंयांत जालें उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा आणि ह्या मतदाना भितर सगळ्यात हायस्ट वोटिंग ज्या मतदारसंघात जालें ते म्हणजे 70 मालांतलो पर्ये मतदारसंघ. तुम्ही अपेक्षीत धरिल्ले की इतलें वोटिंग जातलें आनी तुमच्या मतदारसंघात हायस्ट आसतलें गोंयांत म्हणून? पळयात, आमी केन्ना अशें म्हणजे अपेक्षा आमी इन द सेन्स आमी वता लोकां कडेन, मागता, विनंती करता लोकां कडेन की आमी जे आमची पार्टेन केलां, जे आमची मोदीजी सरकारान ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळान केलां तें आमी लोकां पर्यंत पावयतात. पण आनी आमकां एक आसता, एक आशा आसा की लोक आमचे शब्दाक मान दिवन आमी जेन्ना सांगता आमकां अशी आघाडी दिवपाक जाय आमचे श्रीपाद भाऊक जे उत्तर गोव्याचे जे उमेदवार आसा तांकां तर अशी आघाडी दिवपाक जाय, जाल्यार गरज आसा की इतले लोकांनी भायर सरून मतदान करपाक जाय. आनी मतदान हें प्रत्येकाची जबाबदारी, प्रत्येकाची अशी हक्क. सो ताज्या खातीर तुमी जशें मतदान करतात तशें त्या प्रमाणे तुका योग्य कॅन्डिडेट, योग्य एक पार्टी निवडून तुमी हाडटात. सो तुमचो तो एक जबाबदारी 5 वर्सांनी एकदां येता, ती प्रत्येकान ती फुलफील करपाक जाय, निभोवपाक जाय. सो हें आमी सांगिल्लें लोकांक पर्यंत आनी लोकांनी जे आमचें जें कितें कार्य आसा, आमचें जें कितें काम आसा इतल्या वर्सांचें, सायबान केलां, बाबान केलां, विश्वजितान केलां, आतां हांव करतां. सो ताका म्हाका दिसता आमच्या शब्दाक मान दिवन लोक भायर सरले. पण इतली अपेक्षा नाशिल्ली की इतले लोक भायर सरतले म्हणून सांगिल्लें. आनी एक्चुली एवरी बुथार अशें जालां की खंयचोच बूथ आसुना की वीच इज लेस देन 80% म्हणटा तशें. सगळे मोस्ट ऑफ द बुथ्स आर ऑल अबाव 85%. दिवचल मिनरल ब्लॉका खाला येवपी वेदांता मायनिंग कंपनीन आमचे मालमत्तेत बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण करून मीन काढला अशी कागाळ बोड्डे कमनीदादीन दिवचल पुलिशेत केल्या. कमनीदाद मंडळान हे कागाळीची प्रत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकाय दिला. सर्वे नंबर 42/0 हे मालमत्तेत कंपनीन अतिक्रमण करून मीन माल उखलला अशें बोड्डे कमनीदादीन केल्ले लेखी कागाळीत म्हणला. आमच्या मालमत्तेत अतिक्रमण करचे न्हय अशी कायदेशीर नोटीस एप्रिल महिन्यात कंपनीक दिल्ली. तरी लेगीत लोकसभा वेंचणुकेची संद साधून हे कृत्य केला अशें बोड्डे कम्युनिदादीचे म्हणणे आसा. मजगती बिरेस्तारा बोड्डे कम्युनिदाद आनी वेदांताच्या अधिकाऱ्यांक पुलिशेन चौकशे खातीर आपयल्ले. काल आम्ही बिचोली पुलिसांचेर एक कंप्लेन दिल्ली रिगार्डिंग इलिगल ट्रेसपास केला आमच्या कोमदादच्या प्रॉपर्टीन सेजा विदांतान मायन. आम्ही तांकां ऑलरेडी एक 29 एप्रिलाक एक लिगल नोटीस धाडलेली की आमच्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करूं नाका म्हणून. अनलेस एंड अंटील आमचो जो एग्रीमेंट जायना, लीज एग्रीमेंट जायना तो पर्यंत तुमी ट्रेसपास करूं नाका आनी आमची प्रॉपर्टीन तुमी सो ओर व्हरों नाका म्हणून. आमी सदांच मायनींग सपोर्ट केला, मायनींग जावचें अशें आमकां दिसता. बट आमकां आयज खंय तरी ग्रांटेड धरला ह्या मायनींग कंपनीन, वेदांतान आमकां आयज ग्रांटेड धरला. आमचे जे डिमांड आसा ते डिमांड आयज खंय तरी ते एड्रेस करिना, आमकां ते रिजेक्ट करता, आमकां सपोर्ट करिना आनी चोरून आमची मायन व्हरता. 14 एप्रिलाक फाटल्या म्हण तेंच्यांनी थंय येयले, तेंची मशिनरी घेवन येयले आनी मायन ओर व्हरपाक लागले. तेन्ना आमी तांकां आडयले आनी ते गेले. काल जेन्ना इलेक्शन जालें 7 तारीख आनी 8 तारीख तेन्ना ते 7 तारखेक आनी येयले. परत तेंच्यांनी आमचो ओर व्हरपाक स्टार्ट केलो आनी आमच्या प्रॉपर्टीन हायस्ट ग्रेड ओर आसा 63 ओर आसा. तो ओर तेंच्यांनी परत काल तेंच्यांनी स्टार्ट केलो व्हरपाक. सो काल आमी तांकां परत सांगलें की व्हरों नाका, ते थंयसून पळोवन गेले आनी काल आमी समतीत एक कंप्लेन केली, डेप्युटी कलेक्टराकूय दिला. फाल्यां आमी हायर ऑथॉरिटी जे आसा तांकां आमी कंप्लेन दितले. आयज आमकां आयज PN आपयलेले म्हणून आयज वेदांत आनी ते आमी डिस्कशनाक गेल्लेले. सो आमचो एकूच डिमांड आसा की आमी जे डिमांड घातला, आमकां जी रेट जाय, सरफेस रेट जाय, रॉयल्टी जाय, ती आमची तुमी दिवचे, आमच्या वांगडा एग्रीमेंट करचो, लिगली कितें आहा तें करचें. वेदांता कंपनीन जर परत अतिक्रमण केलें जाल्यार त्या वेळार निर्माण जावपी परिस्थितीक आमी जबाबदार नासतले अशी शिटकावणी धनंजय पोळ हांणी दिल्या. तुमच्या मिडिया मार्फत आमी सांगूंक सोदता की जर ते फाल्यां येयले किंवा आतां परत आमच्या प्रॉपर्टीन घुसले, आमी 250 गांवकार आहा, आमी सगळ्या गांवकारांक वीथ फॅमिली आमी आमच्या गांवकारांक घेवन येतले आनी थंय लॉ एंड ऑर्डर जर कितें इशू जालो जाल्यार आमी ताका रिस्पॉन्सिबल ना. आमचो जो पर्यंत तेंच्या बरोबर एग्रीमेंट जायना तो पर्यंत तेंच्यांनी आमच्या प्रॉपर्टीन येवचें न्हू. ह्यो आमचो गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
गोंयांत आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड म्हणल्यार 70.6% मतदान जालें. गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या इतिहासांत हें आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड मतदान आशिल्ल्याचें मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान सांगलें. ते भायर आचारसंहिता लागली तेन्ना सावन वेंचणुकेचे आदले राती मेरेन 17.82 कोटींचो मुद्देमाल जप्त केल्ल्याचें ताचें म्हणणें. हातूंत सोरो, घोळी वखदां, पयशे आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा. This time successful from the voters' point of view. We got full support and received almost 76.06%. So this is the exact figure. Still in two constituencies, there are some figures. The estimated data is like this. Whenever the data will be finalized, we will provide you the exact data. During this whole process from 16th March, once Model Code of Conduct comes into picture, the seized figure is 17.82 crore. So this time it is the highest one. 17 crore 82 lakh, and in which liquor around 5 crore, cash seizure by IT department is 4.6 crore, and by other department like police 4.64 crore cash. So in all total with all liquor, cash and drugs, 0.54 crore by NCB, 2.58 crore by police department. So the actual figure is around 17 crore and 482 lakh. It is almost 40% higher than what we seized in 2022 assembly election 2 years back, and 55% more than in 2019. भाजपाक घरात धाडपाकूच गोंयांत विक्रमी मतदान जाला असो विश्वास काँग्रेसीन उक्तायला. व्हडा संख्येन मतदान केल्ल्या खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान गोंयकारांचे उपकार आटयले. इंडिया आघाडी फुडारांत लेगीत वांगडा आसतली असो विश्वास इंडिया आघाडीच्या पत्रकार परिशदेंत अमित पाटकारान उक्तायलो. तुम्ही जर सकाळी आज बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जर पळयली जाल्यार बीजेपीच्या स्टेट प्रेसिडेंटान कितें सांगलां दॅट बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन मतदान जालां. सो तेणी सुद्दां एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ले की लोक जे पळय लोकांचो जो राग आसा ते इतले संख्येन लोक भायर सरतले. आतां म्हाका समजना की हे आंकडे खंयच्यान सकाळी सांगतालो. हांवें पळयलें मुख्यमंत्री सांगतालो, सदानंद शेट तानावडे सांगतालो. खंयच्यान सांगता हे आंकडे? अरे जे मायनिंग वाठाराचे जे 3 मतदारसंघ आसात आमी दक्षिण गोंयचे जर धरले, दॅट इज सांगे, सावर्डे आनी कुडचडे, सम फार ऑफ केपें. थंय 7% मतदान वाडला कंपेर्ड टू 2019. आनी सालसेतीचें जर तूं कंपॅरिजन करत जाल्यार थंय जवळपास 12% वाडिल्लें आसा. सो ते सकाळी पळय उल्लेख करून आंकडे सांगताले पळय ते आंकडे खंयच्यान हांकां मेळ्ळे म्हाका कळना. दुसरे फोंडा, शिरोडा, मडकय जर पळयत जाल्यार ते 5% मतदान कमी आहा कंपेर्ड टू लास्ट टाइम इन 2019. सो दीस शोज वॉट दॅट ज्या मतदारसंघान बीजेपी स्ट्रॉंग आशिल्ली त्या मतदारसंघांनी 5% वोटशेअर देंवला, कित्याक थंय बीजेपीचो वोटर भायर सरूं ना. काँग्रेसीन धर्म आनी जातीच्या आदाराचेर वेंचणूक लढयली. भाजपान आरोप केला. उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघात आमकां आघाडी मेळटली. तशेंच दक्षिण गोंयचे 6 मतदारसंघ सोडले जाल्यार हेर बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघात आमकांच आघाडी मेळटली असो विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायला. आम्ही सातत्यात हांव पयलींच क्लियर करता की दोनूय सीट अध्यक्षांनी भाऊन सांगला त्या प्रमाणे भाऊ 1 लाख प्लस मार्जिनान जिखता. सावथ गोवाचो सीट 50 ते 60,000 प्लस मार्जिनान जिखता. ह्या फर्म आसा अजुनूय बी. प्रदेशात काँग्रेस फक्त 4 मतदारसंघा 4 मतदारसंघापुरती सीमित उरल्या म्हणटा. तेंच्यांनीच म्हटलें काँग्रेस आता 4 मतदारसंघापुरतीच सीमित उरलेली आसा. बट एक काँग्रेसीन हें इलेक्शन हें विकासाच्या मुद्द्याचेर लडूंक ना. काँग्रेसीन सगळ्या जाणांच्या सपोर्टाचेर हें धर्माच्या आदाराचेर हें जातीच्या आदाराचेर राजकारण व्हरपाचो प्रयत्न केला. भारतीय जनता पार्टी धर्म आनी जात ह्या आदाराचेर केन्नाच इलेक्शन लडना. ऑलवेज आमी म्हणटा की आमी विकासाच्या मुद्द्याचेर इलेक्शन लडटा. आमी विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 आमी कितें कामां केल्या, काँग्रेसीन कितलीं कामां केल्लीं ह्या जेन्यून मुद्द्यांचेर आमी इलेक्शन लडटा. हांव हेंय सांगतलो की घडये कदाचित आमी उत्तर गोंयांतलो एकूय मतदारसंघ आमी फाटीं उरचे ना.
20तल्या 20 मतदारसंघांनी आमी फुडें आसतले. घडये कदाचित सावथ गोंयांतल्या हें बी एक्सप्रेस करपाक फाटीं फुडें ना. 6 मतदारसंघांनी आमी थोडेशे फाटीं आसा. 6 मतदारसंघांनी पण आमी इतक्या हातूंतल्यान लीड ती ओवरकम केल्या आनी खंयच्या मतदारसंघांनी तें बी तुमकां सांगता हांव. सावर्डे मतदारसंघ, ओके, आमी काणकोण मतदारसंघ, फोंड्या मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ, मडकय मतदारसंघ, ओके, सांगे मतदारसंघ म्हणल्यार सगळ्यात लिडीन आसलेले मतदारसंघ आतां बरोवन दवरात. सावर्डे, फोंडा, मडकय आनी शिरोडा हितून चड लीड. सेकंड टप्प्यात काणकोण, सांगे, ओके, हातूंतल्यान लीड आसतली, बरोवन दवरात. सो तुमकां तें दिसना. सो खंयचे ते तुमी सोदून काडात. 6 मतदारसंघात मातशे फाटीं आसतले, लिडे जावं शकता. म्हणून आमी हे ओवरकम ह्या हातूंतल्यान करतले. बट 60,000ची मार्जीन ही नक्की आसा, 100% आसा. मडगांव रेल्वे पुला लागसार सिवरेजीचे काम सुरू आशिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाताली. देखून नावेली ते रावणफोंड आनी नावेली ते खारेबांद मेरेन येरादारी घुंवडायल्या. 25 मे मेरेन येरादारीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी पुलीस संजय दळवी हांणी दिल्या. जाल्यार येरादारीची कोयणी जावची न्हय ताका लागून लोकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलां. साहेब जे ट्रॅफिक जे आसा ब्लॉक पळय कित्याक लागून अशें? खारेबांद ब्रिज एंट्री सिटी एंट्री आहा न्ही थंय सीबीजेचे हे आपले एक्सिबिशन चालू आसा. हय. तेच्या खातीर सिटी एंट्री आधी बंद केल्या आनी आमी कितें केलां नावेलीच्यान हेवी व्हेकल डायवर्ट केल्या आनी ज्यो गाडी सिटी देवपाच्यो आहा पळय त्यो गाडी आमी कंपाच्यान रावणफोंडान डायवर्ट केल्या. मॅक्झिमम लोक हिंगा इश्टान म्हाका सकट आहा मॅपाचेर वयता लोक अशें आमी हिंगा मातशें कंजेशन करता. सो लोकांक स्थानीक लोकांक कितें सांगता जे दुसरो रोड आसा तो यूज करपाक शकता लोक? रावणफोंड आहा तो रोड यूज करपाक शकता आनी मदल्या आमी रोड आहा फाटल्याच्यान तो रोड यूज करपाक शकता. हे ते म्हणटात 25 तारीख म्हळ्यार करतले ते. सो लोकां कडेन आव्हान आहा की तुजे दिसा खातीर वेगळे मार्ग वापरता. हय तर पंबा मागीर कंजेशन रेल्वे गेट आहा प्लस आतां इलेक्शनाची स्ट्रॉंग रूम आहा सो त्या लोकांनी मातशें रिक्वेस्ट करता की ते रावणफोंडा कडल्यान त्या आयडीन वचपाक रेल्वे कडल्यान त्या रूट क्लियर आसा. साहेब कितें स्टाफ कमी आसा प्रत्यक्षान तुमी देवन अशें करतात फुडें एक तरी आमचो इलेक्शन स्टाफ काडलेलो सो ते काल रातचे 8 फुलांनी कलेक्शनाक येयलेले ते आजून लेट सुटले. सो आमकां फाल्यां आज सांजचो तुले स्टाफ केलो तो रिलीज जावन येतलो. उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघाचेर भाजपाकूच लीड मेळटली असो दावो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्लो. जर अशें जावना जाल्यार मुख्यमंत्री राजिनामो दितलो काय कितें असो प्रश्न आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांणी ह्या वेळार केला. आमी उत्तर गोंयांतलो एकूय मतदारसंघ आमी फाटीं उरचे ना. 20तल्या 20 मतदारसंघांनी आमी फुडें आसतले. घडये कदाचित सावथ गोंयांतल्या हें बी एक्सप्रेस करपाक फाटीं फुडें ना. 6 मतदारसंघांनी आमी थोडेशे फाटीं आसा. 6 मतदारसंघांनी पण आमी इतक्या हातूंतल्यान लीड ती ओवरकम केल्या आनी खंयच्या मतदारसंघांनी तें बी तुमकां सांगता हांव. सावर्डे मतदारसंघ, ओके, आमी काणकोण मतदारसंघ, फोंड्या मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ, मडकय मतदारसंघ, ओके, सांगे मतदारसंघ म्हणल्यार सगळ्यात लिडीन आसलेले मतदारसंघ आतां बरोवन दवरात. सावर्डे, फोंडा, मडकय आनी शिरोडा हितून चड लीड. सेकंड टप्प्यात काणकोण, सांगे, ओके, हातूंतल्यान लीड आसतली, बरोवन दवरात. नॉर्थ आर्ट विसील कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेमान सांगला की लीड येतली म्हणून मला विल ही रिजाइन इफ ही डजंट गेट लीड इन ऑल 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आस्क दिस क्वेश्चन टू युअर चीफ मिनिस्टर एंड आवर चीफ मिनिस्टर. विल ही रिजाइन कम वीस नॉर्थाक लीड एनाल्या. इफ ही इज सो कॉन्फिडेंट लेट हिम मेक अ स्टेटमेंट टुडे that I will resign की नॉर्थाक विसाय जर कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर लीड एनाल्या आपण रिजाइन जातो ना जाल्यार फटींगपणां करता हरशी जी करत आयली आसा तशेंच जाल्ली तें लोकांक. अदरवायज ही इज सो कॉन्फिडेंट एंड ही हॅज टू से दिस टुडे. गोंय हे डेस्टिनेशन वेडिंग थळ आशिल्ल्यान क्रिस्तांवांच्या लग्न सुवाळ्याक मध्यान राती मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर उपाय काडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. बुधवारा बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव हांणी क्रिस्तांवांच्या लग्न सुवाळ्याक मध्यान राती 12 मेरेन परवानगी दिवची अशी मागणी केल्ली. ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंय हे वेडिंग डेस्टिनेशन थळ आशिल्ल्यान कितलेशेच लोक खासा गोंयांत येवन डेस्टिनेशन वेडिंग करतात. गोंयांत क्रिस्तांवांची लग्नां रातच्या वेळार जातात. मात ह्या लग्न सुवाळ्यांक संगीत वाजोवपाक वेळेची मर्यादा आसा. राती फकत 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक मेळटाले. ताका लागून लोक बेजारताले. देखून क्रिस्तांवांच्या लग्न सुवाळ्याक मध्यान राती 12 मेरेन परवानगी दिवची, लावडस्पीकर लावपाक आशिल्लो वेळ वाडोवन दिवचो म्हूण बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान मागणी केल्ली. चर्चिलाच्या हे मागणेक मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या.
गोंय हें डेस्टिनेशन वेडिंग थळ आशिल्ल्यान क्रिस्तावाच्या लग्न सुवाळ्यांक मध्यान राती मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर उपाय काडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हाका एवरी सॅटर्डे वो संडे आनी ओकेजन डे चडशें कोणाक आमची काजार तरी जायत आमचे कॅन्डिडेटाचे खुबशे म्हाका फोन येताय. कारण अशें आमी काजार लोक ना वो सातो साक्रामेंत म्हणून आमी लग्न म्हणटा म्हणून हिंदू भाशेन लग्न म्हणटा आमी आनीक हे भाशेन काजार. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला आमची गोंयांत कितें आसता हिंदू मुस्लीम कॅथलीक तीन भाशेन आमचो लोक जाला. आतां हें क्रिस्तांवांक आमचो कॅथलिकाचें काजारपण म्हळ्यार ताका एटलिस्ट 4 ते 5 ते 6 ते वर्स जाल्यार काजार करपाक सगळें हॅपिनेस मेळपाक जायना. आमची काजारां कितें आसता एक फावटी साक्रामेंत जोडो काय तो इगोर्जी वचोन येयले मागीर हॉलां वयताय. हॉलांत गेले म्हणटकूच आमी हॉलांचे डान्स बान्स जावन डान्सा हाडल्यान सर्वीस बी करून आमकां एटलिस्ट 4, 5, 6 वर्स जाय. सो हांव आज गोंयचे मुखेलमंत्र्याक मागतां कारण मुखेलमंत्र्याक कॅपेसिटी आहा कित्याक जो इंडियेक पळय प्रायम मिनिस्टर आहा ते कडेन ह्या चीफ मिनिस्टरालें रिलेशन बरें आहा. सो हांव चीफ मिनिस्टराक मागतां जे आमचें कॅथलीक लोकांचें जें पळय काजार जाता तेका बार देखून टायमींग दिवपाक 12 बार देखून टायमींग दिवपाक कित्याक बार वापराक दिनाका. हांव जाणा इंडिया लेवलाचेर 10 सावंड बंद म्हणा पूण चीफ मिनिस्टर तर जाय आनी तेगे पळय बरेपण आहा मोदी कडेन ते प्रमाणे तेज्यांनी आमकां एग्जाम्पशन हाडपाक जाता. ताका मागून आमकां गोवाक एग्जाम्पशन दी आनी आमचें काजार क्रिस्तांवचे लोक काजार म्हणटा तें जाता जाल्यार 12 ना तो 11 वो 11:30 तरी दवर. हें हांव ते कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता. परमिशनचो असो विशय जाता. वेडिंग परमिशन आमी सरसकट सगळ्यांक दिता. ताका 10 उपरांतचो टायमींग आहा पळय तो टायमींग एक्सटेंड करपा खातीर आमी मागला. ओके इट इज एन MP एक्ट सावंड पोल्युशन एक्ट आहा पळय तो रिवायज करपाक जाय. इट इज अ सेंट्रल एक्ट. ओके पण एनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान विचार सुरू आहा. क्लोज डोर आनी ओपन हे दोनूय विशय आसा. बट आमकां वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून आमी गोंय प्रमोट करता आसतना आमकां पॉझिटिवली विचार करपाक जाय. पॉझिटिवली विचार आहा पळय त्या गोश्टीचेर करता कारण आमकां ट्युरिजम हो सगळो कन्सिडर करून ओके जर ते आमी ताका म्हणटा की सावंड प्रूफ डेस्टिनेशन आसता घराच्या भितर वाडोवपाक जाता काय हरकत ना ताजोय विचार चल्ला. बट वी आर कमिंग तितूंतल्यान सोल्युशन हे काडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पास्टर डॉमिनिकाचो तडीपारीचो आदेश उच्च न्यायालयान रद्द केला. लांबणेर पडिल्ले केशीच्या आदाराचेर तडीपारीचो आदेश दिवपाक मेळना अशें निरीक्षण नोंदायत उच्च न्यायालयान शिवोलच्या पास्टर डॉमिनिक डिसोजा आनी जुआ मास्करेनस हांचो तडीपार आदेश रद्द केलो. FIR रजिस्टर केल्ले तेजेर दोगांचेर बायलेचेर 6 FIR आनी डॉमिनिकाचेर 9 FIR. सो ऑन द बेसीस ऑफ FIR तेंच्यांनी ती एक्सटेंडमेंट प्रोसिडींग्स इनिशिएट केल्ली. कलेक्टर ऑर्डर पास केली सेइंग दॅट दे शूड बी एक्सटेंड फॉर 6 months फ्रॉम नॉर्थ गोवा अँड सेंड टू साऊथ गोवा. दे शूड नॉट एंटर नॉर्थ गोवा बेसिकली फॉर 6 months. सो दॅट ऑर्डर वी हॅड चॅलेंज बिफोर द चीफ सेक्रेटरी. Chief Secretary initially delayed the disposal of the appeal. As a result, we had to again approach the High Court for seeking a direction to dispose it within a stipulated time period. That got disposed of with a direction that both the appeals should be decided on or before 26th of April. After that order, that disposal of the appeals against us, we challenged those before the Honorable High Court, before the division bench. Now the division bench has given us the judgment in our favor to say that there was no live link and all the FIRs which were considered were stale FIR, meaning FIRs were registered much before and there was no live link between the FIRs and the need for the extendment proceedings.
फाटल्या 10 वर्सां सावन पडींग पडिल्ल्या जमनीचेर परतून एक फावट शेती करपाक सुरवात करतले अशें करमळे सावन वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी सांगलें. बांद दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान खारें उदक शेतांत येतालें आनी शेताच्या पिकाची नाशाडी जाताली. देखून फाटल्या 10 वर्सां सावन शेती करपाची सोडिल्ली अशें शेतकार लक्ष्मीकांत काणकोणकर हांणी सांगलें. सध्या बांदाचें काम पुराय जाल्ल्यान शेती करपाक मेळटलें अशें तांचें म्हणणें. जाल्यार शेतकाऱ्यांक शेती खातीर लागपी यंत्रणा आनी हेर सुविधा दितले. तशेंच सरकाराचो शेती करप्यांक पुराय तेंको आसा अशें आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. कालच आमचें इलेक्शन जालें आनी आयज आमी कामाक लागल्या. जवळ जवळ पळोवपाक जर गेले 10 वर्सां शेतां कोणी लायिल्लें ना, कारण थंय बांद पिड्यार जाल्लो. बांद आमी नेवो बांदल्या उपरांत सगळे शेतकरी फुडें सरले, कारण आमचो मुख्यमंत्री सातत्याने त्यांच्या बरोबर सांगता की तुम्ही शेतां लाया. आमचो रवी नायक सरय सांगता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, की तुम्ही शेतां लाया, आमी तुमकां बेनिफीट दिता. जे जे आयज सरकार कितें जाय तें दिता. स्पेशली आमचे शेतकरी भाव 25-30 जाण आहा, हे शेतां लावंक पळयता. तांकां हांवें सांगलें तुमकां सगळें हांव फ्री दिता. ट्रॅक्टर म्हणजे बाकीचें कितें लावपाक कितें खर्च येता तितलो तुमी मोठे उत्साह आनी मुद्दम करून ते सगळे भायर सरल्या. आयज आमी करमळे सावटान आसा. ती शेतां जर पयली कितली वर्सां म्हणजे पडींग घातलेली, ती आयज सगळे जाण ते भायर सरून जेन्ना आमी तांकां प्रोत्साहन दिलें की तुमी शेतां लाया, कारण शेतां लायल्यार आमी तुमकां फूल हेल्प करता, कारण आमकां आयज शेतां जाय. सातत्याने गव्हर्मेंटाचो जितलो पळय हेल्प जाता तितलोय आमी हेल्प करतले. प्लस हांव म्हाजे स्वताचे पद्दत म्हणजे हांव स्वताक तांकां हेल्प करपाक लागून तयार जाल्लो आसा. आयज 25-30 जाण शेतकरी आमचे शेतां लायता. आजुनूय जर भायर सरून बाकीचे उरले तेंच्यांनी जर लायत जाल्यार तेंचें हांव अभिनंदन करता, कारण शेतां ही सामकी खूब गरजेची आनी ही शेतां आमी टिकोवन दवरलेली आसा. आनी आमचो सुंदर करमळे गांव हो आमी शेतां ह्यान फुडें आनिकूय लोकांक आमी प्रोत्साहन करतले आनी बरी शेतां तेंच्यांनी लावची. हेका लागून आमी तेंची काळजी घेतले. जे जे आमचे कडल्यान कितें पळय तांकां पळय जाय तितलें हांव आमचे डॅडी आहा आनी बाकीचे सगळे आमचे शेतकरी भाव आसा कळ्ळें न्हू, ते सगळ्यांक आमी मदत करपाक रेडी आसा. आनी तांकां हांव देवा कडेन मागता तेंची बरी 1 पीक 2 पीक म्हणजे 2 पिकां अशीं काडटा, तेंचे बरे भशेन जावचें आनी तांकां बरोबरीत ते शेतान तांकां बाद जावचें अशें म्हणून हांव देवा कडेन आमच्या देवी कडेन मागता. मॉडल आसलो आनी ते खारें उदक भितर येतालें आनी शेत रोवंक गावनासलें. आतां बांद सारकें जाला आनी आतां आमी फुडें सरला रोवपाक आनी बायन आमकां हेल्प करता थाला आनी तेजे नेटार आमी हें करता. फुडल्या दुसऱ्या शेतकाऱ्यांकूय आमी आनीक सांगतले आनी तांकांय हाडटले. ओके ओके. सो तुम्ही आता कितल्या वर्सांनी सुमार हे आता परतून रोवपाक स्टार्ट करतले? 10 वर्सां. फाटली 10 वर्सां हे पाड असले ते आमच्या सरान तुमकां हे करून दिला, राजेश भाई बरोबर. आनी कितें सांगपाक सोदता तुमी अशें कितें? आनी आमच्या शेतकाऱ्यांक बरें फुडें सरल्या बरोबर बरोबर हे फुडाकार घेतले बरोबर इतकेंच आमकां. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळय